सात्या काळाचो 18वो बुधवार. पयलें वाचप गानानाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव इस्रायलितांक दितलों त्या कानान देशाची खबर काडूंक एकेके कुळयेंतावन एकल्याक लेकान मनशाक धाड. हर एक कुळयेच्या फुडाऱ्यांक धाड. 40 दीस काबार जाताच ते त्या देशाची खबर काडून फाटीं आयले आनी तांणी पारानाच्या आरण्याच्या कादेशांत आसलेल्या मोइजेक आनी आरोनाक सोदून काडलें. आपणे हाडिल्ली सगळी खबर तांणी तांकां आनी सगळ्या समुदायाक सांगली आनी त्या देशाच्यो फळ वस्तू तांकां दाखयल्यो. तांणी मोइजेक सांगलें, तुमी आमकां धाडलेल्या त्या देशाक आमी गेल्या. तातूंत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता आनी हांगा आसात तांतल्यो फळ वस्तू. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बलिश्ट आसा. तांच्या शहरां भोंवतणी कोटी बांदल्यांत आनी तीं भोव व्हड आसात. तितलेंच न्हय, आमी थंय आनाकाची संतत पळयली. आमेलेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात. हितीत, जेबुजीत आनी आमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत, कानानगार दर्यावेळेर आनी जोर्दान न्हंयचे तडीर. मोइजे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हणलें, आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय. आमच्यान तें जाता. ताचेर बराबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजूंक आमच्यान जावचें ना. ते आमच्याकी चड बलिश्ट आसात. अशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा-विशयेन ते वायट गजाल उलयले. तांणी म्हळें, आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्याच निवास्यांक ग्राशिता. आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्या गात्रसो. वयर आमी थंय राक्षसांक पळयले, आनाकीम राक्षसांची संतत. आमी देंपे कशे आमकां भोगले तांकां आमी तशेंच दिसल्यांक जायत. हें आयकून सगळ्या समुदायान बोबाट मारली आनी व्हडल्यान रडणें केलें. सगळी रात लोकान विलाप केलो. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, कितलो काळ हो खोटो समुदाय म्हजे विरोध शीण उलयत. इस्रायलितांनी म्हजे विरोध उलयल्लो शीण हांवें आयकला. तांकां सांग, म्हज्या जिवान शपथ घेतां उलयता तो सर्वेस्पर, हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरां प्रमाणेंच हांव तुमकां चलयतलों. आरण्यांत तुमची मोडीं पडटली. गणना केल्ल्या तुमच्या मनशां पैकी 20 वर्सां आनी तांचे वयल्या प्रायेच्या तुमच्या सर मनशां पैकी. देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले. एका दिसाक एका वर्सा लेखान 40 वर्सां तुमी तुमच्या पथकाचें वजें वोवंक जाय आनी म्हजो केल्यार कितें घडटा म्हूण तुमी शिकोवंक जाय. हांव सर्वेस्पर उलयलां. म्हजे विरोध मांडणी केल्ल्या ह्या नश्ट्या लोकांक हे परी हांव चलयतलों. हांगा ह्या आरण्यांत ती सकड निमाणी व्यक्ती पर्यंत मरतली. देवाचें उतर हें,
कीर्तन. आमच्या पुर्वजां परी आमी पातक केला, कोटेंपण आमी केलां, नश्टेपणान आमी चल्ल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांक तुज्या विस्मिताचो अर्थ समजलो ना. तुजो अपरिमीत मोग तांणी मनांत धरलो ना. तांबड्या दर्या लागीं बोव वर्त्या देवाचेर तीं उपराटलीं, पूण बेगीनच तीं ताचीं कृत्यां विसरलीं. ताच्या मार्गदर्शनाक तीं रावलीं नात. आरण्यांत तीं आबिलाशी जालीं आनी निर्जन प्रदेशांत तांणी देवाची परिक्षा केली. इजिप्तांत वर्ती कृत्यां केल्ल्या आपल्या तारका देवाक तीं विसरलीं. हामाच्या देशांत विस्मिता केल्ल्या आनी तांबड्या दर्यांत भिरांकूळ कृत्यां केल्ल्या देवाक तीं विसरलीं. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजून आसलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांणी विंचून काडिल्लो मोइजे मोदें पडलो. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. उपरांत जेजू थंयचो बैसर तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानानगान स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धनिया, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देवसार लागून बोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका तिके दांड सोड. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकड्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडलां. ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सैबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्याचो उंडो काण सुन्याक दिवचो सामाने. ती म्हणाली, तें नीज धनिया. तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हे. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भवार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें.